जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या फेजीच्या उक्तावण 22 डिसेंबराक केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या येवपाचे कन्फर्म. मोवीन उलयलो. गोवा बस पोर्ट प्रकल्पाचेर गडकरी बरोबर चर्चा. आणि हांव खंयच्याय म्हणजे चान्स मेळटा तो सोडना, कित्याक म्हाका काम जाल्लें जाय. हांवें सांगलें आमचें मातशें ते बस पोर्टाचें काम मातशें पेंडींग आहा. तो म्हणपाक लागलो हें मातशें पेंडींग आहा, पूण आमी एक मार्ग काडून जाता तितले बेगीन करया. हांवें सांगलें ते डिले जाल्ले परस एकूच काम कित्याक तुमी करिना. तुमी 22 तारखेर जेन्ना गोंयान न्यू ब्रीज इनॉग्रेशना येता तेय ऑफिसर आपय गोंयानूच बसून आमी एक मार्ग काडया. तो एग्री जालो ओके. आणि त्याच दिसा आमी मार्ग काडया. हांवें सांगलें तेजे फुडेंय हांव गरज पडल्यार एक दीस येतलो तुमकां मेळपाक, कित्याक म्हाका जें उतर तुमी दिलां आनी हांवें दिलां गोंयचे लोकांक तें मातशें फुलफील केल्लें जाय. आमचे बस स्टँडां जाता तितले सेंट्रल फंड्सान डेव्हलप बरे भशेन आमकां जाल्ली जाय. हें बस पोर्ट म्हूण आमचे बस स्टँड बरे प्रमाणान बांदपाचे बेगीनचे बेगीन जावचें म्हूण सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची तशीच लोकल गव्हर्नमेंटाची प्रयत्न आसतले. असं बस पोर्ट खंयच्या पयलीं घेतले, म्हणजे सुरवात करता आसतना अशें कितें आहा? सुरवात करतना म्हाका 4 मेन जाल्ले जाय. एक म्हणल्यार म्हाजो वास्को जाल्लो जाय, पणजे जाल्लो जाय, म्हापसा जाल्लो जाय आणि आणि तेच मारगांव. भाशेन मारगांवय जाल्लो जाय. आणि आनीकूय एक 2 म्हणजे तेणें सांगला 6-7 आमी पयले घेवया ऑन प्रायोरिटी. 22 तारखेर म्हाका दिसता मान्य नितीन गडकरी येता तेन्ना आमी हेजेर चर्चा करून डिसायड करतले. अशें आनी 22 तारखेर इनॉग्रेशनाचें फिक्स जाल्लें आहा न्हू? इनॉग्रेशनाचें ऑलमोस्ट फिक्स जालां, कित्याक हांवें तेका विचारलें. तेणें सांगलें वय आपूण येता 22 तारखेर. 22 तारखेर जुवारीची सेकंड फेज ओपन करपाक येता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. वय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.